हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, काश्मीरातल्या पंडितांची पुनर्वसणूक आणि कलम 370 सारखेल्या महत्वाच्या मुद्द्यांचेर मोदी सरकारान अपेक्षा भंग केला म्हूण अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाचें मत जाला। याफुडें हिंदूचे हक्क राखपाक खंयच्याच राजकीय पक्षाचेर पातयेवन रावनासतना लोकजागृताय करून पुराय सत्ता परिवर्तन करपाचो संकल्प देशभरातल्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला। हिंदू राष्ट्रा खातीर वेगवेगळ्या पावंड्यार आंदोलनां करपाचें थारला। रामनाथी फोंड्या 11 ते 17 जूनाक चौथे अखिल भारतीय अधिवेशन जाले। अधिवेशनात मोदी सरकार आड सूर काढलो। थंय भारत, श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळातले मेळून 201 संघटनांचे 400 प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले। बीजेपी सरकारान हिंदूंचो अपेक्षा भंग केला म्हूण या अधिवेशनात फुडाऱ्यांचे मत जाला। हिंदू राष्ट्र की स्थापना की संभावना कम होते दिखाई दे रही है और इसके आगे किसी भी दल पर निर्भर न रहकर विभाग स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिवेशन, धर्मसभा, आंदोलन द्वारा हिंदू जनता में जागृति लाकर संपूर्ण सत्ता परिवर्तन करने की कटिबद्धता इन सभी संगठनों ने व्यक्त की है। हिंदू राष्ट्र के स्थापना हेतु व्यापक जनजागृति अभियान छेड़ने का नियोजन किया है। पुराय देशात गोहत्या बंदी आणि बाकीच्या महत्वाच्या मुद्द्यांचेर याफुडें हिंदुत्ववादी संघटना राजकीय पक्षांचेर पातयेवन रावचे ना म्हूण अधिवेशनात थारला। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। शेतकी खात्यान स्टाफ कमी आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयांत शेतकारांक आधारभूत मोल वेळार मेळना म्हूण मंत्री तवडकार मान्य करता। 15 ते 20 दिसां भितर शेतकारांक आधारभूत मोल दितले म्हूण तो उलयला। नावेली कृषी मेळाव्यान शेतकारांनी हो प्रस्न काडलो तेन्ना तो उलयलो। फाटलीं 3 वर्सां सरकारान खंय शेत जमनी राखून दवरल्यात, कन्वर्ट करपाक दिवंक नात। नावेली कृषी मेळाव्याक मंत्री आमदारा बरोबर 800 शेतकार आशिल्ले। तुम्ही म्हणून आपण दोन भाषेत कोऑपरेट करतले तुगे 15 मिनिटाचेच तुम्ही साइन करपा जाय ते स्लिपाचे जाल्यार आमी ती सबसिडी केस भाशेन परत हाडपाची तेजे आमचो माननीय मंत्री विचार करपाचे आमी चालू आसा। सपोर्ट प्राइस आसून मेळना ताजे वेळेर एक कारण आशिल्लें की ज्या वेळाचेर आमी गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेतलें की आमचे सब डिविजन जे आसता न्ही ते मडगांव ओपन करता। मडगांव ओपन करतकच जितलो सफिशियंट स्टाफ जो दिवपाक जाय आशिल्लो तातूंत तो दिलो नाशिल्लो आनी त्यामुळे तातूंत अकाउंट ऑफिसर जे आसता पळय ते ऑल ओवर गोवा शॉर्टेज आनी त्यामुळे एक अकाउंट ऑफिसर नॉर्थ आनी सावथ असो एकच आशिल्लो। त्यामुळे पयर अनेक शेतकऱ्यांनी जेन्ना ही विशय जेन्ना म्हाजे कडेन दवरलो त्यामुळे तो ऑफिसर आसा तो डेप्युटी आमी पयरच केल्लो आसा ते भितर 15-20 दीस आसा की सावथात जितले केस आसा त्यो आमी डिस्पोज शेतकाऱ्यांनी मंत्र्या मुखार आधारभूत मोलाचो प्रस्न काडलो। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। कॅनडात चालू आशिल्ल्या बायलांचे फिफा वर्ल्ड कपान सध्या 9 टिमी प्री क्वार्टर फायनलीन पावल्यात। तातूंत आशियांतल्यो 2 टिमी आसात। डिफेंडिंग चॅम्पियन्स जपाना फाटोफाट आता चीनय सर्तीच्या प्री क्वार्टर्सांत पावल्यात। कॅमेरून, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नॉर्वे आणि यजमान कॅनडाय प्री क्वार्टर्सांत पावल्यात। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।